गोयच्या बेरोजगारी विशीं गोय सरकारान नीती आयोगाक चुकीची माहिती दिल्या। तशेंच नीती आयोगाच्या अहवालांतली माहिती चुकीची म्हणीत मुख्यमंत्र्यान राज्य आनी केंद्र सरकाराचे समन्वय ना हे दाखोवन दिला, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसीन व्यक्त केल्या। हे सरकार गोंयकारांक सदांच फटयता असो आरोप काँग्रेसीचे अध्यक्ष अमित पाटकारान केला। जाल्यार आंकडेवारीचो कोत केल्यार 20,000 न्हय जाल्यार सध्या गोंयांत 30,000 बेरोजगार तरणाटे आसात, अशें काँग्रेसीचे फुडारी कार्लोस फेरेरा हांणी म्हणलां। आज सीएमान स्टेटमेंट केला की गोंयान फक्त 20,000 अनएम्प्लॉयड यूथ आहा म्हणून। म्हाका दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल हो सीएमाचो स्टेटमेंट ही इज रिडिक्यूल द नीति आयोग रिपोर्ट विच इज एक्चुअली हेडेड बाय द प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। जाणें सांगला की 1,10,000 अनएम्प्लॉयमेंट आहा आनी हो सांगता की ना ते डेटा स्टॅटिस्टिक्स चुकल्या एंड देर इज ओनली 20,000 यूथ्स विच आर अनएम्प्लॉयड। सो हाजे वयल्यान क्लियर कट कळटा की राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार हांचे भितर कोऑर्डिनेशनूच ना। अरे डेटा कोणे दिलो? नीति आयोगाक डेटा स्टेट गव्हर्नमेंटान दिलो। सो दिस इज ओनली टॅक्टिक्स, लोकांक फक्त फटोवपाची, लोकांक फोटींग आश्वासनां दिवपाची। आय थिंक चीफ मिनिस्टर हॅज टू से that the नीति आयोग report which is headed by prime minister is a useless department आणि ते कांय कामाचे ना। 1,10,000 आणि 20,000 इज अ बिग गॅप आणि म्हाका दिसता हो मुख्यमंत्री आणि हे सरकार एक्चुअली गोंयकारांक सदांच फटयता। हांवें पळयलो थंय सीएमाचें स्टेटमेंट नीति आयोग म्हणटा 1,10,000, सीएम स्टेटमेंट म्हणटा 80,000 आसात म्हण registered on the employment exchange म्हूण लास्ट तो म्हणटा फकत 20,000 लोक अनएम्प्लॉयड आसा म्हण। आतां एक नीति आयोग कितकोन डेटा मेळटा तांकां, ते डेटा आमीच सरकार, आमचे सरकार, गोंयचे सरकार धाडटा डेटा। सो फर्स्ट ही डेटा आमचे गोंयचे सरकारान धाडले जाल्यार चूक केली जाल्यार आमचे गोंयचे सरकारान, कित्याक ते बेश्टे येनात आनी डेटा कलेक्शन करनात। फर्स्ट सेकंड 1,10,000 minus 80,000 मगे मॅथ्स बरें ना म्हण म्हाका दिसता ते 30,000 जाता। इट डजंट बिकम 20,000, मे बी इट्स अ स्लीप, नो प्रॉब्लम। बट सीएमान आनीक एक स्टेटमेंट केला, सांगपा भरपूर लोक एम्प्लॉयमेंटा आसात आनी आतां तेंचें नांव स्ट्रायक ऑफ करूंक पडटलें फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोल। हांव सीएमाक मागता मातशें चिंतून कर म्हण, कसले डिसिशन हेस्टी डिसिशन घेयनाका। बी फेअर फॉर द पीपल, अदरवायज तूं लोकांक सांगता तुमगे नोकरी सोड आनी मागीर तूं बेकार रावात आनी मागीर तुगे एम्प्लॉयमेंट कार्ड वॅलीड आसतलो, मागीर तुमच्यान एप्लाय करूं जाता। थर्ड पार्टी आमकांय खबर आसा ती एक्सपिरियन्स मेळटा लोकांक, थर्ड पार्टी ती चान्स मेळटा, प्लॅटफॉर्म मेळटा लोकांक थिंगसोन वयर सोडपाक नाल्यार थिंगसोन सरकारान नोकरी घेवपाक। सो बेश्टे लोकांचें नांव डिलीट करपाचें कसले गरज ना बेगीन।